इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी नासाच्या ICESat-2 उपगिऱ्याच्या मस्तीन दर्याच्या उदका पोना गेल्ल्या राम सेतूचो पयलो सर्वसमावेशक नकासो तयार केला। राम सेतू एडम्स ब्रिज ह्या नावाने फामाद आसा। इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी राम सेतूचेर केल्ले संशोधन सायंटिफिक रिपोर्ट्स ह्या नेमाळ्यात उजवाडाक आयला। इस्रोच्या जोधपूर आणि हैदराबाद नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरांतल्या शास्त्रज्ञांक हाचे श्रेय वता। तांणी या संशोधनात म्हणले नासाचो उपगिरो ICESat-2 वॉटर पेनेट्रेट फोटॉन वापरून एडम्स पुलाचो पयलो सविस्तर नकासो तयार केला। राम सेतूचो 99.98% वाठार सामको उथळ उदकात बुडला। देखून ह्या पुलाचे सर्वेक्षण तारवावरवी वा प्रत्यक्षात उदकात देऊन करप शक्य नाशिल्ल्यान उपगिऱ्याची मदत घेतली। हो नकासो तयार करपा खातीर इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी ICESat-2 उपगिऱ्याची प्रगत लेसर तंत्रज्ञानाचो उपेग केलो। गिरीबाबू दंडबथुला हांणी ह्या प्रकल्पाचे फुडारपण केले। शास्त्रज्ञांनी 2018 ऑक्टोबर ते 2023 ऑक्टोबर मेरेनचो डेटा वापरून बुडिल्ल्या पुलाची पुराय लांबाय 10 मीटर रिझोल्यूशनाचो नकासो तयार केला। ह्या नकाशाप्रमाण 29 किलोमीटर लांबायेच्या राम सेतूची उंचाय दर्या थरासावन 8 मीटर इतली आसा। अशे तरेचो नकासो आता मेरेनचो सगळ्यात व्हडलो नकासो जावन आसा। भारतातल्या रामेश्वर जुव्याचे दक्षिण पूर्वेकडल्या धनुषकोडी सावन श्रीलंकेतल्या मन्नार जुव्याचे उत्तर पश्चिम तोका मेरेन तलाय मन्नार मेरेन राम सेतूचो विस्तार आसा। हो प्राचीन पूल भारतातल्या धनुषकोडीक श्रीलंकातल्या तलाय मन्नार जुव्याकडेन जोडटा। ह्या पुलाचो उल्लेख रामायणात आयिल्ल्यान राम सेतूक सांस्कृतिक महत्व आसा। रामाच्या वानर सेनेन लंके मेरेन पावपा खातीर ह्या पुलाचो वापर केल्लो। इसवीच्या 9व्या शेंकड्या मेरेन पर्शियन लोक ह्या पुलाक सेतुबंदाई अशें म्हणटाले। रामेश्वरमाच्या देवळाच्या नोंदी प्रमाण 1480 मेरेन हो पूल दर्यावयर कांय उंचायेचेर आशिल्लो, पूण उपरांत आयिल्ल्या वादळाक लागून ताचें लुकसाण जालें आनी तो बुडलो। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुकी आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।